पणजेन जावपी पुरुमेताचे फेस्त आयतारच्यान सुरवात जातले। राजधानी पणजेन जावपी अंदूचे पुरुमेताचे फेस्त सुमार 8 दीस चालू आसतले, अशी माहिती पणजे महापालिकेचो महापौर उदय मडकयकारान महापालिकेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन दिल्या। अंदूचे पुरुमेताचे फेस्ताक फक्त गोंयकारूच आसतले। गोंयान जावपी आठवड्याच्या बाजाराक पुरुमेताचे सामान घेवन बसपी लोकांक अंदू कोविड दुयेंताक लागून बाजाराक बसपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान तांचे खातीर महापालिकेन संद दिल्या। गोंयांतल्या लोकांनी जांकां पणजेंतल्या पुरुमेताच्या फेस्ताक पुरुमेताचें सामान घेवन बसपाची इत्सा आसा तांणी आपलीं नांवां महापालिकेन दिवची, अशें महापौर मडकयकारान जाहीर केलां। पुरुमेताचें फेस्त आयतारच्यान सुरू जाता आनी तुमकां खबर आसतली शुक्रारचो बाजार म्हापशा जातालो, खंय खंय बाजार जाताले एका आठवड्याचो, तो खंयच बाजार सारको भरूंक ना। लोक जे आमचे शेतकरी आसा, जे आमचे पीक मिरसांगो जावं अडसाणे जावं आमटाण सोलां जावं कितें घरगुती जे आयटम आसता जे लोक पुरुमेता खातीर पावसा खातीर हें करपाक साठोवन करपाक जी लोकांक गरज आसा ती शेतकऱ्यांचो प्रॉब्लेम जाला, लोकांकूय सारकें मेळूंक ना आनी शेतकऱ्यांक आपलो माल विकूंक मेळूंक ना। पयलींच ह्या कोरोना खातीर सगळे जाण त्रासान आसा आमचे वेपारी। त्या खातीर आमी ह्या खेपे कितें केलां की एक व्हडल्या स्केलीन हें पुरुमेताचें फेस्त आयोजीत करपाक केलां। तुमी अशें म्हणूं येता की पुरुमेत फेस्टिवल अशें म्हणूं येता की हो आयतार 24 तारीख ते 31 तारीख म्हणजे फूल वीक नॅशनल थिएटर जे आसा, नॅशनल थिएटरचो रोड जो आसा तो आमी दोनूय सायडीक ब्लॉक करतले आनी सोशल डिस्टन्सींग आमी मार्कींग करून जे बाजारान आमी आयनॉक्सा कडेन भाजीवाल्यांक कशें मार्कींग करून दिलां तशें सारकें सिस्टमॅटीक मार्कींग करून आमी सगळ्यांक तांकां बसयतले आनी जे लोकांची खरेदी जावना पुरुमेताची जी तांकां खरेदी करपाक आमी तांकां संदी लोकांकूय मेळटली आनी वेपाऱ्यांक ह्या कोरोनाच्या हेच्या खातीर लोकांक आपलो बिजनेस करूंक मेळूं ना, जेंचे कडेन प्रोडक्ट मिरसांगो आसा जावं हें आसा तांकां विकूंक मेळूं ना, तांकां आमी संदी दिवंक सोदता आनी हांगा प्युअरली गोंयकार आसतले। गोंयकारा भायर आमी कोणाकूच थंय बसपाक दिवचे ना। गोंयकारांचो तो कितें प्रोडक्ट आसा कोणें कितें आसूं, इवन आंबे सुद्दां घेवन येता, ताका आंबे सुद्दां विकूंक जाय, पणस विकूंक जाय जावं आनी कितें विकूंक जाय, जे घरगुती आयटम जो कोण शेतांतल्यान भाटांतल्यान आपलें कितें आसूं ताका विकपाक जाय, ताका आमी सगळ्यांक हांगा आमी संदी दिवपाची ठरयलां। आनी हो ह्या आयतार तो आयतार हरशीं कितें आसतालें 4 दिसांक आमी हें करताले आनी लिमिटेड लोक येताले, एक 10 लोक बसताले येवन आनी तेच्या भायर तुका कोण मागीर लोक हें तितके कोण हें करनासले। पयलीं जाताले व्हडले हितून कपडे घेवन बसताले आनी कितें ते आमी मागीर रोड ब्लॉकेज जाता म्हणून लोकांक त्रास जाता म्हणून ते मागीर बंद केले। आतां आमी ते हांकां एक व्हडल्या स्केलीन आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 50-60 जाणांक तरी थंय बसपाक मेळटले। 60 जाणांची सोय जातली, तेच्या वयर सोय जाल्यार तेच्या वयरूय आमी करतले। आनी लोकांक अपील आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान शेतकऱ्यांक अपील आसा की तुमचो कितें येवंक जाय जाल्यार तुमी फाल्यां सुद्दां नांव दिवंक शकता, नाल्यार आयतारा तुमी ऑन द स्पॉटूय आमी तुमकां बसपाक दितले। तेन्ना तुमी तुमचो माल कितें आसा तो तुमी घेवन येवचो आनी तुमकां आमी विकपाक आमी तुमकां संदी दितले।